गोंय जमीन नियंत्रण आणि बांधकाम कायदो 2008तल्या प्रस्ताविक दुरुस्तीक जाल्ल्या विरोधाक लागून नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेक नेमते घेवचे पडले. मंत्र्यान ह्यो सगळ्यो दुरुस्ती रद्द करपाची घोषणा केली आणि ह्या दुरुस्तीचेर फेरविचार करतले अशें सांगले. त्याचबरोबर 16(ब) कलमा खाला सगळे प्रस्तावूय रद्द जातले अशें मंत्र्यान कळीत केला. ह्या दुरुस्त्यांक लागून शेतां बिल्डर लॉबीच्या हातांत वयतली आणि मंत्री विश्वजीत राणेचो हातूंत सुवार्थ आसा असो आरोप विरोधक आनी समाज वावुरप्यांनी करत हे दुरुस्तीक विरोध केल्लो. शेवटाक राणेक ह्या विरोधाक नेमते घेवचे पडले. रद्द केल्ल्यो दुरुस्त्यो तज्ञ समिती मुखार मांडटले. त्या उपरांत संबंदीत घटकांक विश्वासांत घेवन ह्यो दुरुस्त्यो नगर नियोजन बोर्डा मुखार मांडटले. संबंदीत घटक समाज वावुरपी आनी राजकीय पक्षांच्यो सुचोवण्यो मतींत घेवन ही तज्ञ समिती काम करतली, विश्वजितान सांगलें. एक हांव सांगूं सोदता गोंयचे जनतेक की म्हाजोच कसलो हांगा मेन म्हणजे ट्रान्सपरन्सी हो म्हाजो मेन मुद्दो आहा. ट्रान्सपरन्सीच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनतेच्या हितान जे कितें आहा ते करपाचो म्हाजो सदां प्रयत्न आसतलो. पूण त्याच बरोबर एक लक्षात घेवंक जाय की काही लोकांनी आमकां डायरेक्शन दिवपाची गरज नासता. काय लोक कितें करता की काय राजकारणाचो वापर करपाचो त्यांचो प्रयत्न असता. काय लोक रेलेवन्स दवरपाक प्रयत्न करता. म्हणजे आयज कितें आहा की हांवें कांय मिनटां पयलीं हांव मेल जेन्ना ड्राफ्ट करतलो हांवें ठरयलां की सगळे जे अमेंडमेंट हांवें हाडलेले सगळे जे अमेंडमेंट हांव स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट. आमचे जे एक्सपर्ट कमिटी आहा त्योच अमेंडमेंट परत घेतले, ते स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करतले, तेजे नंतर बोर्डाक हाडटले, तेजे नंतर आमी बोर्ड परत एकदा तेजेर चर्चा करून मागीर तो प्रोसेस फुडें वयतलो. सद्याच्या परिस्थितीत जो ईमेल हांवें ड्राफ्ट करून धाडला सीटीपीक ही ते अमेंडमेंट आमी जे नोटिफिकेशन धाडलेले टू बी स्क्रॅप विथ इमिजिएट इफेक्ट, कित्याक म्हाका गरज ना. कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक जेन्ना म्हाजो पर्सनल स्वार्थ कसल्याच गोष्टीक ना तर कसलोच ना, पण एक्सपर्ट कमिटीक घेवन ते ड्रायव्ह करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी आमच्या बोर्डान जे डिसिजनां घेतलेली ते सगळे डिसिजनां व्हॅलीड आसतली. पण त्याच बरोबर अभियान्सान हांवें दवरल्या. पण त्याच बरोबर तुमी एक लक्षात घेवंक जाय अभियान्सान ते रिड्रॉ करपाक तो फरक काय ना. ते परत एकदा ते एक्सपर्ट कमिटीचे नांवां आयजूच हांव डिक्लेअर करतलो. ते एक्सपर्ट कमिटीचे सगळे स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करून तेजे नंतर आमी ह्यो सगळ्या गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. परत एकदा गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता, हे जे स्टेक होल्डर आसूं, जे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आसूं काय एनजीओ आसूं, हेंचे कडेन उलोवन एकूच बाजू केन्ना केन्ना काय लोक मांडपाचो प्रयत्न करता. आनी दुसरी गोष्ट हांवें पळयला की काल आमच्या ऑफिसरान काय पॉलिटिकल पार्टीन कट एंड पेस्ट करून ते ऑब्जेक्शन सजेशन घातल्या. काय हरकत ना. कितें आसता प्रत्येक मनशाचे वेगळे विचार आसता. आमी कितें करता सद्याच्या परिस्थितीन हे जे वेटिंग अबेयन्सान आमी जे दवरल्या ते हांव सद्या तुमकां सांगूंक सोदता की ह्योच अमेंडमेंट्स आमी परत एकदा आमी घेतले आनी परत एकदा आमी बोर्डान आमी चर्चा करतले आफ्टर द एक्सपर्ट्स टॉक टू द स्टेक होल्डर. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी.